सर्वप्रथम जावन हांव मुगेले गुरु महाराजांगेले आशीर्वाद निमगयतास. तशीची इस्कॉन संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद हंगेले आशीर्वाद मागून घेतास. तशीची अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक जावन आशिल्ले आमगेले परम पुरुषोत्तम श्री कृष्णाले चरणारविंदांक कोटी कोटी नमस्कार अर्पण करून आज आमका मानव जन्माचे सर्वोत्कृष्ट फल जावन आशिल्ले सत्संग मेळतस. श्रीमद भागवताचे कुंती स्तुती मुखांतर मेळतस. आज कितेर जावन हांव मधुपती दासनी मुरलीधर चरण प्रभू केला की भारी आभार जावन आसा. आणि तशीची हे मुगेले क्लास ऐकत जणालगी हांव अनुमती निमगोन तांगेले आशीर्वाद मागतास. सगळ्याले मलगड तांगेले आशीर्वाद मागून घेतास. आम्ही तिन्ही क्लासांत आजी पुढेचे दोन्ही क्लास केलेल्या वेरीची आजी कसं करची म्हणल्यार भागवतांतू रिक्चे काही पुढे ताजे महात्म्य आम्ही एक पंत मना करून घेऊया. भागवताचे महिमे आम्ही सुमार कडेन सांगला म्हणून मना करून घेतला. पद्मपुराणांतू स्कंद पुराणांतू पुरा सांगला. आता पद्मपुराणांतू सांगिले दोन्ही सुरवेरची क्लासांत ऐकले मागीर वापस फुडल्या क्लासांत ऐकला आम्ही. आता अनेक एक ऐकून आम्ही सूर करूया. ते कसं म्हणल्यार पद्मपुराणांतू तिन्ही अध्यायांत सांगला तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमति ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति शुकशास्त्र कथाक्षणम म्हणून सांगला. अजर तू कसं म्हणल्यार तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमति अज्ञानतः पुमान्. मनुष्य अज्ञान जावन आशिल्लो मनुष्य भ्रमण करतस खंय संसार चक्रांत कितले काळतय तावत कितले काळतय यावत कर्णगता नास्ती शुकशास्त्र कथाक्षणम. एक क्षण ताई हे शुकशास्त्र शुकान सांगेल शास्त्र म्हळ्यार हे भागवत. हे शुकाले भागवत शुकान सांगेल भागवत एक क्षण पुणे ऐकूचताय तो ये तगेल कन्ना पोडचिताय यावत कर्णगता नास्ती कन्नान पोडचिताय पळना की तितली काळ तो ये संसार चक्रांतू गुंत असत काही भ्रमण करत असता. हे संसार चक्र कसले म्हणून आम्ही सुरवेरी मना करून घेवका. संसार चक्र म्हणल्यार एक चक्र म्हणल्यार एक जायंट व्हील ऑड जायंट व्हील. हे जायंट व्हील म्हणल्यार केलो पंत आम्ही जायंट व्हीला बैसून सुमार जण तुमक सगळं अनुभव असो पुरो कशें म्हणल्यार वयर वता एक्झिबिशनांतू अपास वयर वता अपास वता. तशीची हे संसार चक्र म्हणल्यार एक पंत आम्ही संसार आयिल नंतर एक पंत जन्म घेवका जाता अपास मरता जाता अपास जन्म घेवका जाता. आमगेले कर्माक अनुगुण जावन आम्ही कर्मा फल कशेच की कोंदून जावन आम्ही अपास मरण जाता. ते मरण जाताना आमगेले कर्मा फला वंदून अपास आम्ही जनन घेता जन्म येता. ती भगवद्गीते सांगला दोन्ही अध्यायांतू जातस्य हि ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि. तू बेजार करू नका अर्जुना. कोण जन्म घेत की सुरवेरी त्यांनी खंडित मरतांती. कोण मरत की त्यांनी यज्ञाय अपास जनना येतांती म्हणून खंडित म्हणून दावान सांगेल असत. ते देखून तशेल्यार ಕೆಲವು जणाक डाऊट येवचे पुरो कसं म्हणल्यार एक पंत कितकी जणांनी सांगेल ऐकला एक पंत मनुष्य जन्म घेतला मागीर मनुष्य जन्मूचे मागीर आम्ही मागशी मारना दावाल दिल्ले ते मनुष्य जन्म घेतला काही आमगेला एक स्टेप ते ऐकले मागीर मनुष्यची मागीर वापस मागशी आम्ही विंगड जन्म वचन ते एक
सम नाही त्या कल्पने इथे म्हणल्यार भगवद्गीतेन तू सांगला 14 अध्यायंतो यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसु तमसी मूढयोनिषु जायते मुसंगला मुश्मलरी कोण सत्व गुणांतू असुनो मरता की त्यांनी उत्तम लोक पावतांती तशीची रजस रजो गुणासुनो कोण मरत की त्यांनी कर्म कर्म योनींतू जन्म घेतांती वापस वापस रजस जावन आशिल्ली त्यांनी कसं जातांती बिझनेस ಅಂತೂ मस्त माते घालतांती ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಂತೂ ಜಲ್ಲಿ ತಂಗೆल ಜೀವನ अशी म्हणून सांगून त्यांनी कर्मांतू असतांती ತಂಗೆಲೆ व्यवहार पुरा दावालांतू कंचेंतू इंटरेस्ट ना ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು कशी सुख भोगची कशी घर बांधची कशी अंतू जल्ले आस्ती ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು कशी अंतू ತಂಗೆಲೆ जीवन असता तशीची मूढ योनिषु जायते कोण तमो गुणांतू मरता की त्यांनी मूढ योनींतू जन्म घेतांती म्हणल्यारी अनेक तोग्गूचे योनी असतना ते मनुष्य जावका म्हणना एनिमल्स जाता कोणेय जाता 4 पायाचे 2 पायाचे अशी म्हण सांगून पिंदोरकी सुणकी गायकी कशी ತಂತಂಗೆಲ್ कर्म ಒಂದೋನು त्यांनी जन्म घेतांती म्हणून सांगेल असं ते देखून हे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे म्हणला इह संसारे संसार चक्र बहु दुस्तारे म्हणल्यारी भारी कष्ट ते पार करूक कशेलरी तितले कष्टशील ते भागवत पार करूक जाल्यार कष्टशील ते संसार चक्र आम्ही भारी सुलभेन आयचे दिसारी आमगेले संस्थापक इस्कॉन संस्थापक आचार्य जावन आशिल्ले प्रभुपाद राती दिसू न्हीद खेळणू तांकां गतीशील त्यांनी आमगेल कितेर जावन न्हीद खेळणू त्यांनी भागवत बरोवन दिला आमकां ते भारी सुलभ करून दिला अशी जन्मांतरे कृतम पुण्यम तदा भागवतम लभेत म्हणून सांगता ती मस्त जन्माचे पुण्य ಒಟ್ಟು करून आमकां हे भागवत मेळटस आजी आणि जीव गोस्वामीन तांगेले गोपाल चंपून सांगला कसं म्हणल्यार व्हड एक समुद्रांतू एक सान एक कसो म्हणटा ते टॉर्टायस खंय कियस ताका वयर पडका म्हणल्यार साध्यस्वे ना इतलोड समुद्रांतू ताका एक रुक्का पळी घालून दिल्यार ताजे मध्ये एक वाट म्हणले की रुक्का पळी सोदूक ताका साध्यस्वे ना अथवा सोदलेरी ताजे वयर बेसलेरी ताका साध्यस्वे ते इतलोड समुद्र पार करूक तशीची भारी कष्ट हे संसार चक्रातून भायर येवचेक तशीची आमक मात्र हे भागवत भारी सुलभेर प्रभुपादान कोर दिला हे देखून आम्ही तांकां भारी आभार जावन आसूं का आणि ते आम्ही दाखोवच कितेर जावन ते केन्नाय आम्ही प्रभुपादाल उडगास काणू एक श्लोक आणि ताजे एक परपरट केन्नाय वाजू का म्हळ्यार आयच्या दिसान तू भागवत आमगेले इस्कॉन आजन कसं ते डिसेंबरान तू मॅरेथॉन बुक मॅरेथॉन म्हणून सुरू केला बुक मॅरेथॉन म्हणून सोनो कशी पुणी करून विकून कशी पुणी भागवत पुरा घरले येऊन पावते एक घरले घे जाल्यार हानी कसं करता ती घेतील जण तशीची कपाटान तू बंद करून दवरता ती तशी नाही ते प्रति दिसू तेज विंगड खंयचे जाल्यार आमी मिक्सी की मोबाईल की जाल्यार सुरवेर ताजी पॅकेट ओपन करून ड्रेस जेवो कसले जेवो ते आमी सुरवेर ओपन करून आमी यूज करूक आमी उत्सुक जाता ती जाल्यार भागवत जाल्यार आमी कसं करता ती ते तशी बॅग असं भागवत असं आमगे ते फुडल्या बरस घेतला कसं केला कपाटान दवरला तशी नाही ताजे सदा सेव्य लास्ट वीक आम्ही पळयला सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा केन्ना सेव करता ताजे भागवत सेव करची म्हणून कसं जालें
ते चंद करणं ओपन करणं एक श्लोक वाच्याने प्रभुपादान कसं बरेला ताजी मुलांतू ते मन वाच्यान जाल्यार रिवॉर्ड नाही तकतकीची प्रभुपाद अरेंजमेंट करता एक नी एक दीस आमका एक गुरु आमगे लागगी येता खंडिताक परम गुरु एक आमका शिक्षा गुरु जाऊन कोणाकय तांगे लागगी पेटयता आणि ते मना करून घ्यायचे इच्छी करून घेतील कुठले ते विलावर खंडित आमगे परम गुरु करता ಇದಕ್ಕೆ ಮನ ಎಲ್ಲ ಜವ ಮನ वचन जव डेली ताची सेवे करता ते वाचून ताची सेवे करता म्हणून हांव सांगतास आता आमी अगोर अंतो कुंती स्तुतीन तू रिग्या कुंती स्तुतीन तू आमी सुरवेरी 5 श्लोक केला 18 19 20 21 22 ताय पावला आमी आता तशी आता कुंती सांगतास असं म्हळ्यार भगवंतानी ते अवतार घेतिले कृष्णा तू अवतार घेतिले भक्ती योग विधानार्थम भक्ती करता जनालोट रेस्पॉन्ड करूक भक्ती करता जनाक तांगेलोट रेस्पॉन्ड करचे कितेरी भगवंतान अवतार घेतला म्हणून हंगा कुंती सांगतस इत म्हळ्यार राक्षसाधीश मारूक आणि धर्म अपास संस्थापन करूक ते तागेले कृष्णाला अवताराचे मुख्य उद्देश नाही गौण उद्देश म्हणतात ते सेकंडरी मुख्य उद्देश कसं म्हणल्यार ಭಕ್ತಾಂಗಲೊಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಕೊರ್ಕ ತಂಗೆಲೆ ಒಟ್ಟು ತಂಗೆಲೆ स्पंदन कोरका तंगेल भक्ती ओटो स्पंदन कोरनो तंगेल ते प्रेम संपादन करचे कितेरी तो हंगायला इत म्हळ्यार राक्षसा परताका बेशील कडन जीश मारी येता जाल्यार शबरी आशिल्ली शबरीन कसं केलं इतली की वर्स तिगेला गुरून सांगिल्ले बरी ते बोराचे फल ओट्टू करून सदरक कशील ते कृष्णाक रामाक राम आज येता आज येता आज येता ते बेशील कडेन ताका संकल्प केलो कर न्हू ते बेशील कडेन करू जत्व ना ते तिगेले ಒಟ್ಟು स्पंदन कोरका जाले ताका अवतार घेवनूची तिगे लग्गी येवन चमकून येवन तिगे लग्गी येवन तिगेले एदूर बेयसून तिगेल तीन दिलेले ते बोर इतली काळ ಒಟ್ಟು करून दवरलेले सदय ಒಟ್ಟು करून आज येतलो म्हणून ಒಟ್ಟು करून दवरलेले ते बोर ते खावचेक तिगेले एद्रा बेयसून ते तीन दिलेले प्रीतीन दिलेले ते तोंडा घालका जाल्यार ताणे अवतार घेवन येवपाची इची ते बेशील कडेन संकल्प केल्यार ते साध्य ना ताका म्हणून सांगिल्लें आसा फुडल्या वारू तशीची ती कृष्णाक नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे सांगून स्तुती करता तशीची तेवे हांवें एक्सप्लेन केलेलें आसा आता हगूर 23rd श्लोकावच्या यथा हृषीकेश कलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयेव नातेन मुहुर्विपद्गणात् हंगा कुंती सांगता यथा ऋषिकेश कलेन देवकी हे कृष्णा ताका ऋषिकेश म्हणा पयता ऋषिकेश म्हळ्यार पुरा इंद्रियाचे ईशू ऋषिका म्हळ्यार इंद्रिय इंद्रियाचे मास्टर तो मास्टर ऑफ ऑल आवर सेन्सेस ऋषिकेशा तू देवकीक विमोचन केले तिगेले भावान कंसान अण्णान कंसान तिका जैलांत बांधून घाल्लेले जाल्यार तू तिका रिलीज केले जाल्यार म्हाका मेगेले चेरडुआ लोट्टू एक मुहूर विपद गणात अनेक विपत्ता तुकून म्हाका तू म्हाका रक्षण केले दवा ऋषिकेशा म्हणटा मुहूर विपद मुहूर म्हळ्यार वपास वपास एक पंत नाही दोन पंत नाही एक आपत तुकून नाही दोन आपत तुकून
कैद न पळेलरी कुंती कनेती गेले चेरडवा आपता मागशे आपत विपता मागशे विपत येत शिले जल्लरी कृष्णाना तिका एका तुकून नाही दोन नाही तुकून सदय तिका ते मुहूर विपत गणात गणात म्हळ्यारी एक समूह समूह तुकून एक सिरीज म्हणून येत डेंजराचे एक सिरीज सिरीज तुकून तिका रक्षण केला हे कृष्णा तू मका अंगा प्रभुपाद ते परपरट सांगतस कसं म्हळ्यारी कुंती देवीक कृष्णानं चड हे केला काय फेवर चड फेवर केला काय देवकीक तिक्का एक पंत रक्षण केलेलं काय ते जैला तो कोण गेले पुढे चेरडू हाक सकडे त्यांनी गेले ते जाल्यार हिक्का कुंतीक तीन सांगचे तू म्हाका चड फेवर केला कृष्णा इत म्हळ्यार म्हाका मुहूर विपत गणात विपताची एक सिरीज तुकून कंटिन्युअस एक समूह तुकून म्हाका रक्षण केला एक पण तू मिगेल वैर चड प्रीती दवरला दवा म्हणून कुंती सांगत सांगा कृष्णालागी अनेक म्हणल्यार ही सांगतस त्वयेव नातेन त्वयेव नाते त्वयेव हंग हे पळोवका जाल्ला मी कुंतीन सांगला हंग त्वयेव म्हळ्यार तू मात्र कृष्णा म्हणून आता अनेक भक्त आमकां मेळो पुरो कृष्णा तू मेगेले ना तू म्हण सांगचे अनेक भक्त मेळो पुरो जाल्यार हंगा सांगतस त्वयेव तू मात्र मीराबाईने सांगला कसं म्हणू मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई विंगड कोणे ना मेरे तो गिरिधर गोपाल मेगेल गिरिधर तो जाल्यार म्हाका विंगड कोणे ना तेच अर्थांगा त्वयेव तू मात्र मक्का म्हणून कुंती देवी नंगा कृष्णा पळोवन सांगेलस पळयताला दिसू पुरो तिका ती अनाथ म्हणून नाही ती अनाथ नाही इत म्हळ्यार ती सनात ती कृष्णान तिने आश्रय घेतला आश्रय घेतील देखून तिने एक सिरीज ऑफ डेंजर्स हातून ती भायर आयल्या अशी ती आता नेक्स्ट श्लोकांतू 24 अंतू कुंती कसं सांगता कंची सकड डेंजर्स हातून कंची सकड विपत्त हातून ती भायर आयल्या म्हणून सांगता विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रतः हृदे मृदे अनेक महारथास्रतो द्रौण्यस्त्रताश्चास्म हरे अभिरक्षिता तू म्हाका रक्षण केला कृष्णा कंची दुखून विशान महाग्ने म्हळ्यार ऑड विष हा तुकून मागीर अग्नी ऑड अग्नी तुकून मागीर भीमाक विष दिलेले तुमकां पुरा काणी ಗೊತ್ತಸು पुरो कौरवान पुरा ಒಟ್ಟು कोर्नो दुर्योधनान पुरा ಒಟ್ಟು कोरून तांकां चीश मारचे कितेरी तांकां पायसा भितरी विष ಒಟ್ಟು कोरून दिलेले मागीर अग्नी तुकून लाक्षाक घराक उज्ज दिवन तांकां चीश मारू पळयल्ले तेन्ना कृष्णान तांकां सहाय केला रक्षण केला पुरुषाद दर्शनात म्हळ्यार पुरुषाद म्हळ्यार मनुष्या खावचे राक्षस हिडिंबा तसले राक्षस तांकां खावचे इले वनवासा वेळार थंय कृष्णान तांकां रक्षण केला मागीर दर्शनात सन्न युद्धा वेळार मागीर असत्सभाया म्हळ्यार द्रौपदीक वस्त्राभरण करूक ट्राय केले दुर्योधनान तिका बरलेल सभे हाणू थंय तशीची ते वस्त्र दिवन कुंती द्रौपदी का कृष्ण थंय पावलो थंय पावन तिका सहाय केले मागीर वनवास कृच्छ्रता म्हळ्यार वनवास गेले वेळार तांकां अनेक सफरिंग्स येयले त्या सफरिंग्स हातून तांकां कश्ट हातून तांकां रक्षण केलें मागीर मृदे म्हळ्यार मागीर तांकां युद्ध आशिल्लें सुमार युद्धांत आनी ऑड ते महाभारत युद्धांत तांकां रक्षण केलें ताणें जिखवलें ती जाल्ली वे ते थिंक जाल्ली वे थिंक जायनी तशें म्हणटाना
कडेर म्हणताना द्रोणाचार्य युद्ध जाल्ले म्हणलेच भितरी द्रोणाचार्यानं कसं केलं कुंतीला पुत्र वधूला पट्ट आशिल त्या कडेरचे वंशधरी असणं तांगेले परीक्षिताक पट्ट असताना ब्रह्मास्त्र सोडलं नाश करचे कितरी थंय कृष्ण पावलो अश्वत्थामान हे करताना द्रौणीनं हंग सांगला द्रौणी म्हणल्यार द्रोणाचार्याला पूत ताणे ब्रह्मास्त्र सोडताना थंय कृष्ण तिगेला पट्टा भितर गुण उள்ள वारा मी पळयला तीन बॉब मारनो येताना तिका ते पट्टा भितर गुंतायते सुदर्शन चक्र नाश करून त्याच्यावर रक्षण केलेलं अशी ती सांगता इतलीकडन रक्षण केला दवा मका म्हणून सांगता आता नेक्स्ट श्लोकांतू ती सांगता हे कृष्णा आम कष्ट बघून बघून एक मना करून घेतला विपदः संतुता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम सांगता विपदः संतुता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो हे जगद्गुरो ते जगद्गुरो म्हणून संबोधन करते आणि सांगता विपदः संतुता विपद येऊ दवा मका हे कृष्णा मका यत्नाय विपदः येऊ इथं कष्ट येऊ म्हणून सांगत असती असल एक वर कोणे आजवर निमगयला इथं म्हणलं रे केतनाय आता कंची आम्ही विंगड विंगड हे भागवतांतो विंगड विंगड भक्तान स्तुती केलेलं प्रार्थना केलेलं पुराय जणांनी तंतंग गेलं एके मरताना अंती जावन दर्शन दी नाजलर मका महात्मा गेला सेविदी असं सकट निमगेल शिवाय हंगा कष्ट दी म्हणून कोणे आजवर निमगेल ना विपदः संतुताः शश्वत तत्र तत्र विपदः म्हळ्यार कष्ट कष्ट म्हाका केदाय दी म्हणून ती सांगतस इत्याक इत्याक म्हळ्यार तिने हंग प्रभुपादान बरयला तिने कंप्लीट जावन दवाक सरेंडर जाल्ली ती कंप्लीट जावन कोण दवा सरेंडर जातकी तांनी खंडित काही कंचे कष्ट बीनंते कितली ताय म्हणल्यार हे संसार तुकुन हे संसार सागर तुकुन पार जावचे ताय त्यांनी बीनंती तांका ये ब्रह्मा स्तुतींतू सुखदेव सांगता समाशिताये पदपल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवांबुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम म्हणून सांगला कोण समाशिताये पद पल्लव प्लवम दवाल ते कृष्णाले पादारविंद कोण ये ओट म्हणले का की संसार चक्रातून पार जावचे ओट म्हणले कोण घेतला ती ते मुरारेले तांका प्रती ये कंचे डेंजरस हे संसारांतू प्रती डेंजरस प्रति स्टेप पांतु पदम पदम यत विपदाम न तेषाम प्रति पद पदांतु प्रति स्टेप पांतु हे संसारांतु डेंजरची जाल्यारी त्या प्रति डेंजर आणि संसार चक्रातून भायर येवचे तांकां कशी फील जाता म्हळ्यार हंगा ब्रह्म सांगतस कोण ते भगवंताले चरणाचे आशय घेतला की तांका एक वस्त्राले हूफ प्रिंटांतू एक वस्त्राल पाया अच्छांतू कितले उद्दा धरताले ते उद्दाक आमकां चमकताना एक वस्त्राल पाया अच्छांतू इतले उद्दास म्हणलं की आम्ही चमकताना रस्त्यांतू ते आमकां पार करचे कितें रे आम्ही कितले कष्ट भोगतावे ना केन्नाय कळले वरी एक स्टेप काडटा तशी तितली सुलभ जाता काय तांकां म्हणून हांगा ब्रह्म सांगतस तशीची ते दावाले कोण आशय घेता हंगा कुंतीन सांगिलस फुडल्या श्लोकांत त्वयेव नातेन म्हणून
म्हणल्यार तू एकलोची तू मात्र म्हाका ना तू म्हणून हांगा कसं सांगता म्हणल्यार एक संत वृंदावनाचे भगवंताक कृष्णाक आशिल्ले भितरी अधिक जावन बेजार जावचे केन्ना म्हणल्यार इतली सकड आश्रय दिवन देवान कोण अनाथ म्हणून लेखून घेतकी म्हाका आश्रय ना म्हणून कोण लेखून घेतकी तांगेलीतले निर्भाग्य कोणीय ना ते वेळार मात्र काय कृष्णा बेजार जावचे इत म्हळ्यार कृष्णाले सुरवेरी तागेले प्रिती ते भक्तांगेले आलोचन ताका मागीर एक संतान सांगेल कसं म्हळ्यार सुरवेरी तागेले क्षेम पळोवच काय भक्तांगेले मागीर सूर्योदय पळोवच जात काय म्हणून एक भक्तान सांगेल असं इतके म्हळ्यार वृंदावन एक संतान सांगेल असं तांगेले एक गुरुबाई काय साधारण 37 years दिगंबर जावन भोवंत आशिल्ले काय तांणी ते हिमालया त्या कडेकड थंय 37 years त्यांनी दिगंबर जावन भोवताना त्यांनी सांगता ती काही तांगेले ते अनुभवान तो आज वरन मेगेले पायाक वाण येनाशिल्ले दिगंबर जावन भोवंत आशिल्लो पण ते 37 years एक दीस सुद्दां माम भुकेन बेशिल ना मागून खाताना आणि पाया एक दीस थंय म्हाका मेगेले पाया कांट थंय लागिल ना तितली कृपाळ तो तितली करुणाळ तो म्हणून सांगता आशिल्लो तसल ते भगवंतान आसताना यो कोणेय नामू दवा म्हाका कोणेय नामू म्हणून आयच्या दिसान तू जणान सांगताना इतली पीड जात काय तितली ताका बेजार जाता काय ते देखून इतली काय म्हणल्यार एक पंता तांकां एक दीस तांकां समवड घासस काय अशी भोवंत एक पर्वतावयरी तांणी पावल्या काय ते लागीं सुತ್ತमुत्त खंय ग्राम ना आशिल काय घरय ना आशिल काय तेच तांणी लेखले काय पाय म्हाका खावचे मेळेश ना पाय एक दीस उपास बेसता जाताले म्हूण लेखता काय तांणी जाल्यार लेखता काय तांणी वाड न्ही दावालीची म्हूण लेखचे इतली काळ गेली काय म्हूण सांगून ते न्हिदले काय तांणी सकाळी उठयले कुठले तांगेले ये संध्या वंदन ते हे पुरा कोर्ण शौचाचार्य पुरा कोर्ण 5:30 म्हणटाना सम उज्वाड येनी काय एक मनीस काय आयलो काय येवन बाबाजी बाबाजी म्हणून सांगून तांकां जागोवन पान घाल्ली काय येदूर तांगेले आनी पानां बोर्न वाडशी वाडली काय खिचडी वाडली काय उनच काय एक आश्चर्य जाल्ली काय तांकां आनी लेखली काय मनांत हे देवा इतली करुणाळू देव असल एक देव पळोवन घेतलो आसताना जण आयच्या दिसान तूं कोणेय ना म्हाका म्हणून सांगता मो रोण 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 दोळे उद्दा काण केली काय तांणी इतके नमुने करुणाळ तो अशें आसताना ते द्रौपदी कुंतीन सममना करून घेतला ती सांगता कसं म्हळ्यार हे कृष्णा विपदः संतुता म्हाका विपत्ती येवो देवा येवो म्हाका विपत्ती कोणेय अशी मागून घेतील ना इत्याक म्हणून ती सांगता पळय दोनी लायनान तू भवतो दर्शनम यत्स्या तुगेल इथे म्हळ्यार तुगेल दर्शन मेळटा म्हाका विपत्ती येयल कुडले तू धांवन येता म्हाका तुगेल दर्शन जाता तुगेल दर्शनाचे प्रयोजन कशें अपुनर्भव दर्शनम ये अपुनर्भव दर्शन म्हळ्यार दोन अर्थ काणगे येता एक अपुनर्भव म्हळ्यार अपुनर्भव दर्शनम अपुना जतची प्लस घाल्यांती भव दर्शन अपुना भव दर्शनम म्हळ्यार भव दर्शन म्हळ्यार हे संसारांतू आम्ही भवसागरांतू आम्ही कोणांती अपुना अपास आम्ही जल्म घेनांती भवसागरांतू कोणांती अन्यके गर्त कसा म्हणल्यार अपुनर्भव प्लस दर्शनम तशी काणगे येत अपुनर्भव म्हळ्यार वापस जल्म घेनातील जण म्हळ्यार संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा अन्नी पुरा अपुनर्भव म्हळ्यार वापस हे भवसागर येनातील जण तांगेले दर्शन जाता इत म्हळ्यार कृष्णान येताना ताण एकलो येवची म्हणना कृष्णान येताना तो तागेल ಒಟ್ಟು तागेल पॅराफॅर्नलिया तागेले ಒಟ್ಟು संत असतान ती तागेल ಒಟ್ಟುची
व्हड महात्मा असतात येतात ते तांगेलय दर्शन देता म्हणून हांगा ती सांगतास 2 नमन बेनिफिट आसा अपुनर्भव दर्शनम ते देखून हे कृष्णा तुगेले दर्शन देता म्हाका जाल्यार हांगा एक मना करून घेका म्हळ्यार कसं म्हळ्यार आमी कुंतीन आमी आलोचन करका विपत्ती निमगैलावे विपत्ती आसवे कृष्णालागी म्हणून आमी आलोचन करता विपत्ती कृष्णाला आसवे कष्ट आसवे कृष्णालागी ना तीन विपत्ती निमगेलेल्वे नहीं तीन विपत्ती निमगेलेल नहीं तीन कृष्णाले दर्शन दर्शन मेळताना तागेल आशीर्वाद म्हणल्यार ते संपत्ती मेळता तिका ते संपत्ती ती निमगेलेले तिका आली तागेल दर्शन जावका जालेले तागेल दर्शन मेळल्यार मागीर विपत्ती आसवे ना तागेल दर्शन म्हणल्यार विपत्ती ना जाल्यार आमी मना करून घेवका कसले संसाराचे आशिल्ले भितर व्हड विपत्ती कसले म्हणून आमी मना करून घेवका संसारांत आशिल्ले भितर व्हड विपत्ती हे सन्न सन्न विपत्ती आमगे मना करून घेतील पण आमी लेखची विपत्ती म्हणले केली ते विपत्ती न्ही राधानाथ स्वामी महाराज पयर एक लेक्चरां सांगता आशिल्ली ती हे आमगे येवचे सन्न सन्न मिसरीज डिफिकल्टी सफरिंग्स ते पुरा आमगेले ते सोल एक्सिस्टन्साचे नातले जीवनाचे एक ओड एक लाईन ताणल्यार हे सकड खाली एक एक डॉट्स असले नाही ते व्हेरी व्हेरी इनसिग्निफिकंट ते म्हणून राधानाथ स्वामी महाराजांचं सांगेल असं तशे जाल्यार बद विपत्ती कसले ते आमी मना करून घेता बद विपत्ती म्हळ्यार संसारांत पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम हे संसार चक्रांत वापस जन्म घेवचे वापस मरचे हेची आशिल्ले भितर व्हड विपत्ती म्हणून मना करून घेवका हे देखून अनेक एक संतान सांगेला सांग शास्त्रांत विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदः विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृती म्हणून सांगला विपदो नैव विपदः विपत विपत नाही काही संपत आमगेला आम्ही इथला संपत कोरून घेतला म्हणलेकला ना ऑड बंगला बंगला 4 कारस ओडोड बंगलास बँक बॅलन्स हे सकड आमगेला संपत्ती नाही बंगारस हे संपत्ती नाही विपद कसला विपद विस्मरणम विष्णु विष्णु का विस्मरण करचे विपत संपन्न नारायण स्मृती संपत मला कसले संपत नारायणाक केन्नाय स्मरण करचे चितलोड स्मरण करचे चितलोड संपत ना ते देखून हांगा कुंती कसं मागून घेतस म्हळ्यार दवाले सामिप्य दवा तुका दर्शन दी ती तिकी ये आम्ही दवा लोट्टू केन्ना आमगेले संबंध केन्नाय दवरून घेता की तेच आमगेलो ऑड संपत म्हणून आमी मना करून घेवका कुंती हांगा केन्नाय तागेले एक क्षण हे कृष्णा मेगेले तू दूर वचू नका केन्ना म्हाका विपत्ती येता तू मेगेले दूर येत की तशें जाल्यार म्हाका विपत्ती पुरो इत म्हळ्यार तुगेलें दर्शन जाता न्हय म्हणून हांगा कुंती मागून घेता कृष्णाले ते देखून आमी मना करून घेवका कसं म्हळ्यार केन्नाय कृष्णाले स्मरण जावका कृष्णाल दर्शन जावका म्हणून आमी ते मना करून घेवका तशीची 9:17 जाल्ले आणि विंगडेक म्हाका कसं सांगोस म्हळ्यार आज शनिवार सोमार एकादशी येता ते देखून आमगेले आमी मध्व संप्रदायांत आशिल्ले स्वाम्याला हांगा आमगेले मठांत पुरा एकादशी करता ती ते देखून दय कोरून एकादशी एक दोळ करना तिल जण दय कोरून एकादशी करूक ट्राय करता सोमार एकादशी काय ना जाल्यार आमगेले प्रभुपादान सांगला कशी म्हळ्यार फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन्स अँड बीन्स म्हणून धान्य खावचे ना बीन्स खाली तरकारी आनी फ्रुट्स खावका मागीर कसले बटाटकी सुरणा उपकारकी कसले करून शिजोवन खावचे आनी फ्रुट्स खावचे इतलेची जाल्यार इतले निर्जल बसल्यार भारी लायक जाल्यार आमगेले
उडपीचे पैरी मठाचे स्वामी पडतानी कोणतनी पेजावर मಠ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪೈರಿ 90 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಂತಿ मोर्चितायतनी प्रति एकादशी निर्जल करतशिलंती तशी पण आरोग्य वाईट करून घेऊ नका देव सांगला म्हणून जाल्यारी कसं करता म्हणल्यारी जल्लीतले निर्लक्ष्य करनातले एकादशी वरलेल दिस वरी करनातिले यद्दी पुणे आमगेले आध्यात्मिक उन्नती जावका जाल्यारी आम्ही निष्ठी दवरून घेवका ते नाम निष्ठे जावका एकादशी निष्ठे जावका आणि तुळसी निष्ठे जावका नाम निष्ठे म्हळ्यारी नाम केदनाय नाम जप कोरका आम्ही एकादशी चुकनातील कोरका आणि सदैव तुळसी सेवे कोरका तुळसी उद्दा घालका आणि एक दळ काणू केदनाय सेवे करची म्हळ्यार कृष्णाला पाय मुळात दवरका हे कोरका इतली म्हळ्यार एक संत नामदेवाले काणी सांगता तुमका संत नामदेव म्हळ्यार भारी वाड संत आशिल्ले त्यांनी महाराष्ट्राचे तांगे नाव ऐकना तिळकोणी नांती सौराष्ट्राचे नरसिंह मेहता म्हण एक संत आशिल्ले तांका आर्ता जलल काणी सकड कलियुगांतू 56 पंत 56 की 57 की सम हुಡುಗ स्नेहना म्हाका देवान साक्षात येदूर येवन दर्शन दिल्ला तांका हे कलियुगांत कृष्णान तशीची संत नामदेवाक 52 पंत दर्शन दिल्ला तसले नामदेवाक एक पंत टेस्ट करूक परीक्षा करूक एक पंत कृष्ण एकादशी तेसु एक दूर 99 जायत तसल नमुने एक मंतार मुज्जु मंतार अलो दांतना गॅस ओवी पूरा धव 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 जल्ला चमकूचे जायना समकटी एक बड्डी घेऊन तांगेल घराला येऊन एक मंतारल वेस घालून देव येता येऊन म्हाका कसले पुणे खावचे दी एकादशी येता कसले पुणे खावचे दी म्हणून मागून घेऊन येताना नामदेवाक पाप दिसता यो यो महात्मा यो बेस तुका खावचे दिता यो सुमार दीस जाले म्हाका काय ना तिला म्हाका मत्ती गुंता मत्त पडता म्हाका ते अन्न दी हांव अन्न खाय ना तिला सुमार दीस जाले 5 दीस जाले म्हणताना नामदेव सांगता आज एकादशी तुका गोतना कितकी आज अन्न खाय ना ती तुका हांव फ्रुट्स पुरा दिता फळार कर तू म्हणून सांगता तेन्ना ते मंतार सांगता नक्का अन्न काय ना तिला मस्त काळ जाले म्हाका अन्न जावका आज एकादशी जाले इज जाले म्हणून सांगता ते नामदेव सांगता नक्का आज एकादशी खावची म्हणून हांव तुका फ्रुट्स पुरा दिता म्हणताना आजी ना म्हाका अन्न जावका अन्न ना जाल्यार हांव मोरून वता म्हणताना आज एकादशी नव्हे म्हाका गोत्तस एकादशी म्हणून म्हाका गेल तसल म्हणतार कसल एकादशी 80 वर्स थंय मात्र केल्ले पुरो म्हणून शास्त्र आस एकादशी मागीर कुडवाना जाल्यार करूनच म्हणूनच म्हाका शीत दी म्हाका केदे शीत दी म्हणून सांगता नामदेव सांगता ना मर्ची जाल्यार वाड न्ही तुका सीधा वैकुंठ वता आज एकादशी नव्हे मेल्लरी वाड न्ही तुका अन्न दिना माहित म्हळ्यार शास्त्रांत दुसरे काही अन्न दिवचे म्हणून नज म्हणस एकादशी दिस आम्ही अन्न खावचे नज म्हणस म्हणून सांगता अशी करू नका म्हाका अन्न जावका म्हणून सांगून वट करताना नामदेव सांगता ना सद्या ना तुका अन्न दिवचे नज म्हणूस कडे कालांत तू बोलोक वत तू आज अन्न खायन जाल्यार वाट न्ही जाल्यार तुका दिव ना हांव अन्न दिव ना हांव पाप वयसून घेना म्हणून सांगता तशी तो मागता दिना येदी वेळान सकडे जेवण कुडवता ते तशीची म्हणतारो दिना मे तू आमक जीवत्ता म्हणून थंय भडकनी पडता भडकनी पडून तो मरता हो देवा जेवण पुरा ते कुडवल सांगती हे देवा तू मुखारण जाल्ली कितली ते म्हणतार ना 99 वर्स जाले ताका अन्न निमगेलेला एद्दी पुणे दिवी आशिल इज्जल आशिल तुका दिल्ला री म्हणून सगळे नामदेवाल वैरी अपवाद घालता ती नामदेवा भारी बेजार जाता हे देवा मी मितनी गेली मग सगळे सांगता ती ब्रह्महत्ती जाली पळय तुगेल्या हातान तू ब्रह्महत्ती जाले ना म्हणून सांगताना भारी बेजार जाता नामदेवाक कसं करता भारी बेजार जावन ताका आणि अंत्यक्रिये पुरा करता ना ताका म्हणून सांगून ताका ते पुरा
राखोड पुरा ಒಟ್ಟು करून अंत्यक्रिया ताका विलावर करता आणि तो सांगता मेगेल मितन या मंतार मेल्लो हांवें हागेल ಒಟ್ಟು जोडून घेता अग्नीत प्रवेश करता म्हणटा तशीची नामदेवाल बायला चेरडू तांनी सांगता ती तुम्ही वच्चे जल्लरी आम्ही कसलानी वंचन प्रेजन आम्ही तुमगेल ಒಟ್ಟು सहगमन करता ती अग्नी तू म्हणून सांगून त्या अग्नी जलत असताना मंतार दवरता ती तागे लग्गी हन्नी बेसता ती नामदेव तागेल बायला पुरा बैसून अग्निक उज्जु दिता ती उज्जु दिताना ते साक्षात उज्ज वाढवून नारायण प्रत्यक्ष जाता नारायण प्रत्यक्ष जावन नामदेव सांगता धन्य जाल्लो म्हाका भारी खुश जालें तुका निश्टी पळोवन हांव तुका परीक्षा करूं आयिल्लो भारी खुश जालें म्हाका म्हणून सांगून एकादशी निश्टे म्हणून सांगून भारी ताका येसू नारायणाला दर्शन जाता तेन्ना हे काणी ऐकून आम्ही दुसरेक अन्न दिवचे नज्ज म्हणटा ती जाल्यारी आम्ही सुरवेरी निर्लक्ष्य करना तिला बाय एकादशीक येद्दी पूण इम्प्रूवमेंट जावका जाल्यारी तुमगेले यथानु शक्ती कशी तुम्ही आत्ता एकादशीच्या जे काही एक स्टेप कसलेही पूण एक सोडचे आणि कसं म्हळ्यार चड आरोग्य पेट दिनाची मेन एम कसं म्हळ्यार आमगेले नाम जप हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे येदनाय एकादशीक ते चड करता आमी आमगेले प्रभुपादान आमकां सांगिल्लें एकादशी तेसू चड जप करता म्हणून ते करून आमी हे पण एकादशीची के आमगेले आध्यात्मिकांत चड उन्नती येवची तशी आमी प्रयत्न करया इत म्हळ्यार नाम जपाक आनी कृष्णाक काही व्यत्यास ना म्हणून शास्त्रांत सांगिल्लें आसा हांव सांगिल्लें आजी कसलेय एक तुमकां तोंदरी जाल्ला मना दुखला म्हण जाल्यार अपराध सहस्राणि प्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे